मंत्रिमंडळात कोणाक घेवप आनी कोणाक ना तो पुराय तरेन सरकाराचो निर्णय तातूंत पक्ष हस्तक्षेप करपाक शकना। पूण 8 आमदार काँग्रेसींतल्यान भाजपात आयल्या म्हणल्यार तांकां मंत्रिमंडळ वा महामंडळ दिवप हें गरजेचेंच अशें विधान भाजपा गोंय प्रदेश अध्यक्ष सदानंद शेट तानावडेन केलां। मुख्यमंत्री हे विशीं केंद्रा कडेन उलोवन ताचेर चर्चा करतले आनी मागीरूच निर्णय जातलो, पूण अजून मेरेन तरी अशा तरेची कांयच चर्चा जावंक ना अशी माहिती तानावडेन दिली। प्रश्न उरला की तुम्ही आताच म्हाका एक प्रश्न विचारलो की हांगा नवीन मंत्रिमंडळाचो फेरबदल वगैरे असो प्रश्न। आमचे भितर 8 काँग्रेसचे आमदार भारतीय जनता पार्टीन प्रवेश केल्लो आसा आनी भारतीय जनता पार्टीची 20 वयल्यान 28 संख्या ही स्वताची, 2 MGP आनी 3 इंडिपेंडंट म्हणून 33 लोकांचो पाठिंबो आसतलें भारतीय जनता पार्टीने डॉ. प्रमोद सावंताचें सरकार भरभक्कम सरकार आसा। आता बऱ्याच जाणांचे प्रश्न आसा की कोणाक मंत्री करतले वगैरे वगैरे, त्या संदर्भातलो मंत्री कोण जातले, कितें जातले, कोणाक काडटले ह्या संदर्भातलो निर्णय पार्टी म्हणून काय आमी घेवपाक शकना आनी त्यामुळे मुख्यमंत्री केंद्रा कडेन उलोवन तेंचे कितें जें कोणाक कॉर्पोरेशन, कोणाक मंत्रिमंडळ हेंचें कितें तें करतले। अजून तरी तांच्यांनी आमचे कडेन डिस्कस करूं ना की केन्ना करप वगैरे आनी त्यामुळे ते ऑफिशियली, कारण कशें आसता की पार्टीचें पोजिशन कोणाक दिवप हें पार्टी अध्यक्षा कडेन ठरोवपाक जाता। सरकारान कोणाक खंयचें पोजिशन दिवप हें सरकार ठरयता, मुख्यमंत्री ठरयता आनी त्यामुळे ते ठरयता आसतना एज अ प्रोटोकॉल ते वयर डिस्कस करप आसत आनी पार्टीक इन्फॉर्मेशन हे ठरल्या नंतर ते डेफिनेटली आमकां दितले। चावपाक जाय न्ही, कारण कशें जाता की 8 जाण घेतल्या तांकां कोणाक कॉर्पोरेशन, आतां कोणाक कितें कमिटमेंट हें म्हजे कडेन काय विशय जावना आनी म्हजें काय तांचे कडेन उलोवप जावना।